कोण करिना तशें आमचे चडशे वांयगण करता कळ्ळें न्हू वांयगण गरीब हांगा करपाक मोठे हे पडटा पण आता वांयगण शेताचे करता आमी आणि आता सध्या कितें काम चालू आसा? आमचें निवळ करपाचें काम आनी मागीर मशीन घालपाचें थोड्यांनी नांगरला हय थोड्यांनी नांगरला गाडयाचो बुडो पण कितले जाण हांगा शेतकरी वांयगण शेत करता? हो आमी एकटो तेच्या वयर जावं जाणा पण साधारण सबन एरियेक कितले जाण करता? हे एरियेक रे 4-5 जाण 5 जाण म्हाज्या सगळे राजीच्या सगळे जे आसा ते फक्त एकूच वांयगणूच करतात. पयलीं दोनूय करताले ते घालताले पूण ती आतां घालिना कित्याक ती गोरवांची खवड जाता आनी नडणें कोता येयनासले. आतां ते फक्त हे वांयगणूच करतात कित्याक वांयगण भात बरें जाता मेहनत करीत जाल्यार आनी आतां चडशे वांयगणूच सगळे लोक वांयगणूच करता आनी बाकीचे कितें आसा ती सगळी थोडी आतां तरी आसता थोडी पडींगूय बी आसात सगळे. पण हांगासर साधारण कितले शेतकार एकठांय येवन हे करता ते वांयगण शेत? जवळ जवळ 50च्या मायजूच आसतले ते. कितली वर्सां जाली हो वेवस्था जवळ जवळ आतां आमकां जाली 40-50 वर्सां जाली शेत करता तेच्यान पयलीं तेच्या पयलीं पासून चालूच आहा न्ही ते आमकांच जाली 40-50 आमकांच जाली. पण आता म्हाका दिसता आता वांयगण शेताची सध्या कामां कितें चालू आसा? आतां कामां सध्या आतां खणून घेता सुरवात केल्या कोण थोडे मुन्ने निवळ करता मुन्नो जे कराड कितें आहा ते काडून घेता आनी आतां सुरवात आयच्यानूच सुरवात काडपाक गेल्या नांगरून सुरवात केल्या. भाताचें बियाणें आहा तें बागायतदारान अवेलेबल आसा त्या खातीर ते जे बियाणें अवेलेबल आसता ते 50% दरान शेतकाऱ्यांक मेळटा आनी वयले जे 50% जो तांकां रेट आसता तो बागायतदार किंवा ऑथरायज्ड डिलर्स आसता ते आमचे कडेन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरा कडेन वयली सबसिडी क्लेम करता सो ते शेतकाऱ्यांक एट सोर्स सबसिडीचेर ते मेळटा. तशेंच आमचे कडेन ट्रॅक्टर अवेलेबल आसता प्रत्येक तालुक्याक एक मेकॅनिकल कल्टिवेशन ऑफीस आसता किंवा झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसा कडेन तेंचे कडेन मशिनरी अवेलेबल आसता सो ती तांकां 50% दरान मेळटा. 500 रुपया किंवा 400 रुपया पर आवर अशें तांकां रेट आसता सो ती तेजी रिसिप्ट करून ते शेतकाऱ्यांक ते उपलब्ध करून दिले गेले वता. तशेंच बाकीचे सगळ्यो स्कीम जे आतां विंटर सिजन किंवा रबी कल्टिवेशनाक जे गरज आसता पावस नासल्या कारणान तांकां जें उदक गरजेचें आसता त्या खातीर आमचे कडेन वेल जर मारतलो जाल्यार ताका सबसिडी आसा. तशेंच ड्रीप इरिगेशन स्प्रिंकलर इरिगेशन कन्वेन्स पायपलायन अशे वेगवेगळ्यो सुविधा आमचे कडेन अवेलेबल आसा. सो शेतकाऱ्यांनी तेजो ह्या विंटर सिजनाक किंवा रबी सिजनाक तेजो आस्वाद घेवचो ती आपूण तेजी सगळी जी स्कीम आसा आमच्यो त्यो अवेल करून घेवच्यो आनी रबी सिजनाची आपली मशागत करून आपली कल्टिवेशन बरें करचें अशें आमचें तेंचे कडेन आवाहन आसा.